नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. लायटीच्या सरयांक तेंकून आशिल्ल्या झाडांच्यो खांदयो कापतना कटराचो सरयांक संपर्क आयिल्ल्यान लायनमॅन हेल्पर मंथन ह्या तरणाट्याक आयले आगताक मरण. फोंडेच्या फामाद नव्या बोरी पुलाक अंत्रूज सेतू म्हूण नवें नांव मेळपाची आसा शक्यताय. ही घोशणा पणजेंत जाल्ले 237व्या इंडियन रोड्स काँग्रेसीचे बसकेंत जाली. गोंयांत पयल्याच खेपे ब्रिटीश संसदेंतल्या हाऊस ऑफ कॉमन्सांत फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसायाक मेळ्ळे द पीपल्स अवॉर्ड 2026 अंतर्गत इंटरनॅशनल पॉलिटिशियन ऑफ द इयर पुरस्कार. राज्यात अपघातांचे प्रमाण आसा वाडत. बांबोळे रेंट कारीन दिलो मोटरसायकल चलोवप्याक नेटान धपको. अपघातात एकल्याक आयले आगताक मरण. कोरगांवच्या देऊळवाड्यार प्रश्नाचो पडला पावस. साकवाक राखणे वडत नाशिल्ल्यान लोकांचो जीव आयला धोक्यात. साकवा सकयल कोर उडयल्ल्यान भलायकेचो हुस्को निर्माण. प्रश्न लावचो तडीक मागतात थळावे. आनी आषाढी एकादशीच्या निमतान पुराय गोंयांत चल्ला विठ्ठल नावाचो जयघोष. 13 दिसांची पायवारी करत वारकरी चल्ले पंढरपुरात. आता हुब्रो विस्तारान. फोंडेच्या फामाद नव्या बोरी पुलाक आता नवें नाव मेळपाची शक्यताय आसा. अंत्रूज सेतू अशें नवें नाव बोरी पुलाक दिवपाचो प्रस्ताव सरकारान मांडला. ही घोशणा पणजेंत जाल्ले 237व्या इंडियन रोड्स काँग्रेसीच्या बसकेंत जाली. अंत्रूज भुमीचो इतिहास, संस्कृताय आनी अस्मिताय राखपाच्या हेतान हो प्रस्ताव मांडला. ताका थळाव्या लोकांचो सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा. राज्यात अपघातांचे प्रमाण सेगीत वाडत आसा. मात ह्या अपघातांनी रेंट कार गाडयो चड भर घालता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. सरकार रेंट कार गाडयांचेर आळाबंद हाडपाक साबार पावलां उबारतात. मात आजून मेरेन रेंट कारीक निश्पाप लोकांचे बळी घेतात हेंवूय मुखार आसा. बिरेस्तारा रातीकडेन बांबोळे रेंट कारीन मोटरसायकल चलोवप्याक नेटान धपको दिल्ल्यान एकल्याक आगताक मरण आयलें. गोंया खातीर अभिमानाचो खीण. ब्रिटीश संसदेंतल्या हाऊस ऑफ कॉमन्सांत गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसायाक द पीपल्स अवॉर्ड 2026 खाला इंटरनॅशनल पॉलिटिशियन ऑफ द इयर हो पुरस्कार फावो जालो. हो भोवमान मेळोवपी तो पयलो गोंयकार. हो पुरस्कार स्विकारतना तांणी परदेशांत रावपी गोंयकाराक दोट्टी नागरिकत्वाची मागणी करपाचेर भर दिलो. I was overawed by the occasion, especially because I'm in politics for quite some time, but to be adjudged the best politician of the year is a very big honor, and I will cherish this, especially because it's in the right place. I would like to thank the people of Goa who stood by me with our slogan of Goinkar Goinkar, which in Konkani means Goa, Goan and Goanness. Goa is the smallest state of India, but it makes up much
in being a very liberal, inclusive, and a very progressive state of the country. We have a very distinct identity which we have maintained through a historic opinion poll. It's the only referendum in modern Indian history. A referendum where we maintained our distinct identity, our way of life, and from then onwards it's always been a struggle for us Goans to see that we protect our land, our culture, our tradition, and our identity. Honor is not only a personal honor for me, it's an honor for the people of the state. It is for those people who have been trying to maintain our identity, maintain our uniqueness, and especially in these times it's quite difficult, but we still do it. I would like to raise an issue that touches a predominant section of the Indian diaspora, especially Goan origin people. This recognition is not a culmination of my effort, but basically an encouragement to fight for Goa and its Goanness and our distinct identity. गोयच्या पारंपारीक नुस्तेकारा खातीर नुस्तेमारी कार्ड आता सक्तीचे आसतले. नुस्तेकाराक नुस्तेमारी खातीर दिल्ले वळखपत्र घेवचे पडटले. जाचे कडेन हे कार्ड ना तांकां बाजारात वा गावात नुस्तें विकपाक परवानगी मेळची ना. फक्त गोयच्या रहिवाशांक ही कार्डां दितले. या कार्डा शिवाय नुस्तें विकतना कोणी सापडल्यार ताची म्हायती पुलिसांक दिवची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. तशेंच रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. एकमेव धंदो आयज पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा, बट तो चड वेळ लागचो ना भायल्यांच्या हातीन वचपा खातीर. आनी कसो तो हांव सांगता. आमी बऱ्याच जाणांनी थोडे दीस पयलीं नुस्तें कापपाक भायले मनीस दवरलेले. तूं फक्त काप रे म्हणून, हांव विकता. तो कापतो आतां घेवन बसोंक लागलो. जो कापतालो तोच आतां पाटलो घेवन बसोंक लागलो, तोच नुस्तें विकूंक लागलो. ती एक गजाल लक्षात घेयात, दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक, परराज्यातून येयल्ल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात. म्हणजे कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणून येयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणून येयलो, कोण तरी धुवंक म्हणून येयलो. आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसचे ना. ओ क्या रे, चाये तो ले लो नहीं तो लेके जाओ म्हणटलो. चाये तो ले जाओ नहीं तो जाओ म्हणटलो आमकां. की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचे, की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता, तो ट्रेडिशनली कितलींशींच वर्सां विकता. मागीर तो ताका म्युनिसिपालिटीचो सोपो आसूं नी किंवा पंचायतीचो सोपो आसूं नी, हो ताका घेवपाक. बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना. तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हे कार्ड कोणाक दिवप, जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय. म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवाशी आसपाक जाय. की कोणाचे कोणूय येवन बसपाक लागतले, त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात. भायलो जो कोण बसता आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून, म्हाका काय ना, म्हाका एक 500 रुपया दिल्या पुरो, हें बंद करात. चडांत चड एखादा दुसऱ्या कोणाकूय कामाक सुद्दां दवरतले जाल्यार तो गोंयकाराक दवरात. कामांकूय दवरपाचो प्रकार आहा पळय तो भायल्याक हाडून दवरूं नाकात. कारण ह्या बिझनेसांत पयशे आसा, नो डावट ह्या बिझनेसांत पयशे आसात. हे पयशे आमच्या गोंयकाराकूच मेळचे. ते जर एकदां भायल्याक कळात पयशे आहा म्हणून जाल्यार ते सगळे पयशे तांकां मेळटले. हांव सातत्यान म्हज्या पुलिसांक सांगत आसता, रस्त्याच्या तेकोन जे नुस्तें घेवन बसतात ताका बंद करात, तांकां धरून भितर उडयात. ते मार्केटानूच वचूंक जाय. तुमी जर पळयशात, हे रस्त्याक तेकोन नुस्तें विकपी हे सहसा शक्यतो भायले असतात. आमचो ट्रेडिशनल नुस्तेकार रस्त्यार बसना, तो मार्केटानूच बसता. त्या ती गोंयकारांकूय बी कळोंक जाय. हांव सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या वतीन रिक्वेस्ट करता, रस्त्यार नुस्तें घेवन बसता ते सगळ्या जाणांनी बंद करचे आनी नुस्त्याच्याच मार्केटान येवन नुस्तें व्हरचें, जेणे करून आमच्या नुस्तेकारांक ताचो फायदो जावपाक जाय. 2 स्किमी लॉन्च केल्यो आनी ताज्या उपरांत आमी वेगवेगळे अजूनही प्रोग्राम्स लॉन्च करपाचे. एक फायनान्शियल असिस्टंट फॉर द क्रॅप कल्चर. आमी आतां पळयताले की कुल्ली कशा पद्दतीन बॉक्सांतल्यान आपुणूच देंवन गेली, बरोबर काय ना. तो क्रॅप कल्चर हा गोंयांत निर्माण जावचो हेच्या खातीर स्कीम नासली. म्हणून म्हाजें म्हणणें इतकेंच आसा, जी ट्रेडिशनली नुस्तें विकता ताज्या फुडल्या जनरेशनान नुस्तें पोसपाकूय लागचें. आमी क्रॅप कल्चर ही स्कीम इंट्रोड्यूस केल्या. फिश वेंडर म्हणून आमी सगळे असिस्टंट तुमकां दिता.
ताजो खूब बरो उपयोग तुमी सगळ्या जाणांनी करचो. गोंयांतल्या 5 IAS अधिकाऱ्यांची बदली केल्या. गोंय राज्याचे वेंचणूक आयुक्त आणि IAS संजय गोयल हांची अरुणाचल प्रदेशात बदली केल्या. IGP अजय कृष्ण शर्मा, DIG वर्षा शर्मा हांची दिल्लीत बदली, जाल्यार SP आरशी आदिल आणि टिकम सिंग वर्मा हांची जम्मू काश्मीरात बदली केली. तशेंच IPS गौरव शिकरवारकर आणि श्वेता सिंग चौहान हांची गोंयांत बदली केल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयान ह्या विशींचो आदेश जारी केल्लो. वास्को MMCची आदली नगराध्यक्ष शांती मांद्रेकराच्या फुडारपणाखाला थळाव्या बायलांनी वीज बिलात सतत वाढ जाल्ल्यान वास्कोच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात घेराव घातलो. वीज दर वाडीक लागून सामान्य नागरिकांच्या आर्थीक जिणेचेर परिणाम जावपाक लागला असो आरोप आंदोलकांनी केला. नागरिकांच्या कागाळीकडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान प्रशासनाचेर टिका करून सरकारान बेगोबेग सुटका दिवची अशी मागणी केली. या आमच्या प्रश्नाक आपेस आयल्यार आम्ही वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या घराकडेन मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी शांती मांद्रेकरान दिल्या. महिन्याचे महिने आमकां वाडोवन बिलां धाडटा. आमकां 1,500 बिल येताले पयलीं. आतां आमकां 6 म्हयने जाले 3,000 बिल येता. वयल्यान म्हयन्याचे म्हयने 1,500 पेनल्टी, तें बिल भरून पेनल्टी ते भरता आमी. वयल्यान चेड्यान म्हाजे 5,000 रुपया ते भरले आनी पेनल्टी म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक बिल दिलां. पयलीं 2 तारखेक ही पोटली दिली हाडून आनी आमी समजाली माफ जाले म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक दुसरें बिल दिलां. म्हणजे आमी हे बिलां खंयची म्हणून भरपाची? आमचे कडेन भरपाक जायना ती बिलां. आमचे कोण कामाक ना. म्हाजो घोव आतां पेन्शन घेता पळय ते आमी आमच्या पोटाक खावपाचे, लायटीचे बील भरपाचे, उदकाचे बील कितें भरपाचे आमी? आमचे कडेन ही अशी बिलां भरूंक जायना. आमकां हे सरकारान पळय आमचो कितें तो न्याय करपाचो. आमचे कडेन बिलां भरूंक गावची ना आनी आमी भरची ना आतां बील. आता वयर तुम्ही ही कडे गेल्ले हय. गंगू कुट्टीकरान त्यांनी तुमकां कितें उत्तर दिलां याच्या बद्दल? तो सांगता आमकां हेवटेन तेवटेन आमकां सांगता, गुंवळा येता आमकां, हेचे वयले तेचेर घालता आनी आमकां सांगता ना ती तशीच वाडटा, अशें वाडटा. आमकां तो कितें उलयला तो आमकां काय तेचें कळोंक ना. आमकां ते उलोवपाचें तेचें कांयच नाका. आमकां फक्त ते आमचें बील कमी जालें. हें जर बील आमकां आतां कमी येयना फुडल्या म्हयन्यान आमी सगळ्या लोकांक घेतली, मोर्चा घेतली आनी ढवळेकराच्या दारार वचून बसतली. आमचे कडेन ही बिलां भरूंक जावची ना. आमच्या घरान कितें गिरणी चलना. गेल्या म्हयन्यान 3,900 भरले. परत ह्या म्हयन्यान 3,700 खंयचे भरूं? म्हाजो घोव काय कामाक ना, गव्हर्मेंट कामाक ना, टॅक्सी चलयता. ते बीन एअरपोर्ट सरकारान तो बंद करून उडयला. थंय भाडी मेळना. आतां कितें करूं आमी ताका सांग. ना जाल्यार हांगा तर काय जायना जाल्यार आमी ढवळीकरा कडेन वयता मोर्चा घेवन. सर हांव ढवळीकराक सांगता की इतलेंच की लायटी बिलां कमीत कमी मातशी कमी करा. आमच्यान जायना 4,000 5,000 भरपाक. कित्याक म्हाजो मिस्टरूय ना, म्हाका चेडो बीन ना. हांव जोडून सगळें करताय पळय. नाल्यार आमकां एक म्हाजे चेडो थंय गव्हर्मेंट जॉब तर दिया. वास्को आमी ओगी रावताली. हेच्या फुडें वास्को आमी ओगी रावची ना. मुकुट्यान आमी पयशे भरताली. तुज्या घरा कडेन येतले आमी ढवळीकर. हांव तुका सांगता पळय. हांव ते वास्कोच्या बायलांक कडेन येतली. विद्यार्थ्यांच्या जेवणात बेजापसालदारकी चल्ल्या वय गोंय विद्यापीठाच्या मेजात विद्यार्थ्यांक वाडपी जेवणात किडे सापडिल्ल्यान भुरग्यांच्या भलायकेचो गंभीर हुस्को निर्माण जाला. ह्यान आदी भुरग्याच्या ताटात जल्ल्याचे पांय सापडिल्ले खंय, जाल्यार आतां ताटात किडे सापडला. मजगती प्रशासनान कारवाय करपाक सुरवात केल्या. तशेंच ABVPच्या शिष्टमंडळान रजिस्ट्राराक मेळून बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. So I've been here in the hostels from last 1 year, and the food is not good. I am a vegetarian, so when we find cockroaches and maggots in the food, so it is hard for me to eat those foods. And apart from that, last year, 1 whole month I had to eat outside because
it was hard to eat in the mess because the food was very bad. They started nicely, the food was okayish at the start, but as the time passed by and the food went as a down. The food in the hostel is really not meeting the hygiene standards, because yesterday one of my friend found maggots in her food, and also in the kheer and all they found cockroach leg parts. So, and the food is very oily. आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आम्ही रजिस्ट्रार सरांची भेट घेतली. कारण हें आशिल्लें की हॉस्टेलांतल्यान जे मेस आसा जाल्यान काही इश्यूज आयिल्ले, जशे की हॉस्टेलाच्या फुडान जो कॉक्रोचचे थोडे पार्ट्स आसा, लेग पार्ट्स आसा ते मेळप, तशेंच जे मॅगट्स आसात, किडी आसात ते हॉस्टेलाच्या जेवणान मेळ्ळ्यात अशी भुरग्यां कडल्यान कंप्लेंट आयिल्ली. सो ताका त्याच विशयाक लागून आमी रजिस्ट्रार सरांची आयज भेट घेतली आनी जे सिरियस आमचे कन्सर्न्स आसात ते रजिस्ट्रार सरा फुड्यान दवरले. आफ्टर आमी सराक मेळ्ळे, सरांनी प्रॉम्प्ट एक्शन बेगीतल्या बेगीन घेवन, म्हणजे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा मेसाचो ताका एक सोकॉज नोटीस आहा जी ती सरान दिल्लेली आसा. तशेंच ताका बाय द रुल्स कितें जी फायन मारपाची आसा ती प्रोसिजर ऑलरेडी इनिशिएट केल्लो आसा. तशेंच आतां बेगीतल्या बेगीन आमच्या मागणी प्रमाणे सरान जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका तेजो टर्म आसा तो टर्मिनेट करून बेगीतल्या बेगीन जो नवो प्रोसेस नवो कॉन्ट्रॅक्टर लावपाक जो प्रोसेस करपाक जाय तो खंयसर तरी सुरू केल्लो आसा. तशीच आयज भुरग्यां खातीर गोवा युनिव्हर्सिटीच्या आनी एक बरी बातमी सरान आमकां दिली की जो ब्लॉक ई आसा, SBSB आनी SCS, तसोच गोवा बिझनेस स्कूल आनी मनोहर पर्रीकर स्कूल ऑफ लॉ हातूंतलो जो कॅन्टीन कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताजी जी टर्म आशिल्ली तो टर्मिनेट करून 13 तारखेच्या नवो कॉन्ट्रॅक्टर येतलो आनी जो भुरग्यांक जेवणाचो प्रॉब्लेम जातलो तो खंयसर तरी सॉल्व जातलो अशें आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी सदांच जे कॅम्पसाचेर इश्यू आसतले, न्हय ते फक्त गोवा युनिव्हर्सिटी कॅम्पसार, तर गोंयच्या प्रत्येक कॉलेजीन जे इश्यू आसतले ते सॉल्व करपा खातीर आमी सदांच तत्पर आसात आनी भुरग्यांच्या वांगडा आमी सदांच उबे आसतात. पेडणे तालुक्यांतल्या कोरगांवच्या देऊळवाडो हांगच्या साकवाची सुरक्षीतताय धोक्यांत आसा. पुलाचेर आशिल्ली संरक्षणात्मक वणत कोसळिल्ल्यान व्हड गाडयां सयत शाळेत आनी ट्युशनात वचपी विद्यार्थ्यांचो जीव धोक्यांत सांपडला. पुला सकयल व्हडा प्रमाणात कोयरूय उडयतात आनी मसणबुयेंत वचपी रस्त्याची तर स्थिती सामकी वायट आसा. हे फाटभुंयेर थळाव्या लोकांनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. सेप्टीक सायडीक कांयच ना, सेप्टीक आसलेले ऑलरेडी मोडलेले आहा. गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. पंचायतीन फलक सुद्धा मारलेली, एक ऍडव्हर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू. देवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला, रस्त्याक तर कांयच ना, मसुंडेची जागा. कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी अशी गत सध्या पेडण्या देऊळ वाड्यार पळोवपाक मेळटा. सध्या साबार प्रस्नांनी ह्या वाड्यार रेवाडो घातला. हाजो त्रास पुरायपणान थळाव्या लोकांक सोंसचो पडटा. साकवा वयल्यान वयतलो जाल्यार साकवाचे दोनूय वाटेंची राखणे वणत कोसळून पडल्या, जाका लागून शाळेत वचपी भुरग्यांचो जीव धोक्यात आयला. पावसात तर व्हाळात नेटान उदक व्हांवता खंय. कोणी पडल्यार जापसालदार कोणाक धरपाचे. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण आयज लेगीत मोडून पडिल्ले फातर उदकांत दिसतात. ह्या साकवाचेर नेमान जड गाडयांची येरादारी आशिल्ल्यान व्हड अपघाताचो भंय निर्माण जाल्या. हांगा कोयर उडोव नाका असो तोक्टो लावन लेगीत रातच्या वेळार ह्या पुला सकयल व्हडा प्रमाणात कोयराच्यो पोटल्यो उडयतात खंय, जाल्यार मसणबुये कडेन वचपी रस्तो तर पुरायपणान काबार जाला. आता प्रश्न उपरासता तो पंचायत लोकांच्या सुरक्षे बाबतीत कितली गंभीर आसा. संबंधित खात्यान बेगोबेग दखल घेवन हो प्रश्न तडीक लावन आनी लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सारकोची दुर्दशा जाल्ली आहा, तो सारको करतो सरकारान. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ट्रक वयता ह्या वाटेन आनी ते कोणा रातचो पडान मोडटलो. गाडी सायडीक ही पायपां होती ती बुडयल्ली अशें व्हळांत पडलेलें आहा. आयज आमी ह्या ज्या रोडाचेर येयलात, आमचे जे भुमिका देवस्थान कोरगांवां देऊळ वाड्यान जे भुमिका देवस्थान आसा थंयसर त्याच्या तोंडात फुडें हो रोड आमच्या वयर मसुंडेक गेला आनी थंयसरूच हो साकवो आहा, एक पूल बारीकसो बीच कसो बांदला. पूण हांगासर
इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. एक तर पावसान उदक थंय खेळटा, भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता. सेप्टीक सायडीक कांयच ना, सेप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा. जाता तितले बेगीन WRD किंवा जो कोण आमचो हेचो मिनिस्टर आहा तेणी तेचेर मातसो तरी विचार करचो आनी जाता तितलें हेचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें. दुसरी गजाल, हांगासर गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. हांगासर म्हाका दिसता पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेली, एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू. तरी सुद्दां लोक आयकना, कोण उडयता. हांव म्हणटा कितें, जर कोण दिसता न्हू ताका सरळ फायन घाला. हे असलें ही गार्बेज उडोवपाची जागा. दुसरी गजाल, वयरसून देंवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला, रस्त्याक त्या कांयच ना. मसुंडेची जागा. आज कितलो सुद्दां लोक ते मसुंडेन वयता, भुरगीं वयतात, स्कुलाक वयतात, येतात वयतात. केन्ना गाडी येतली तेंचेर बाबड्यांचेर, तें उदक इतलें उदक थंयसर बसता. वयरसून ती घाण जर मसुंडेची ती घाण जर व्हांवून येवंक शकता त्या हेतून पुलांच्यान. येदो व्हडलो व्हाळटो. जाता तितले बेगीन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, जाता तितले बेगीन तेचें मातशें काम करपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन लोकांक हेचो एक हें दिवपाचें. बरें म्हणून आमी बाबा एक आमच्या एक गव्हर्मेंट मातसो आमच्या आमदाराकूय हांव सांगता, मातसो रिक्वेस्ट करता, आमदारांनी आमच्या हेचेर मातशें लक्ष घालचें. अशे गजाली जाल्लेलेय दिनात. आमदारान कितें तरी आमी सांगलां आनी कितें करूंक ना अशें ना, केलां. तेतून एक आतां मातशें तें करपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कला अकादमीचे दीनानाथ मंगेशकर सभाघर 1 ऑगस्ट सावन दुरुस्ती खातीर बंद आसतले. हे काम केन्ना पुराय जातले हे तज्ञ वांगड्यांनी सादर केल्ल्या निमाण्या अहवालाचेर निंबून आसा. हे खातीर IIT चेन्नईन डॉक्टर पिल्लय हांची तज्ञ म्हूण नेमणूक केल्या अशी माहिती कला अकादमी वांगडी शंकर गांवकर हांणी दिली. तशेंच कोंकणी नाट्य सर्तीच्या भांगरा उत्सव सुवाळ्या निमतान शुक्रारा 10 जुलय दिसा नाटककार पुंडलीक नायक हांचो जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान करतले. तशेंच कोंकणी नाट्य मळावयले 30 वेगवेगळ्या पुरस्कारांचे वांटप जातले अशें कला अकादमी अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकरान सांगले. स्टेटस पळोवपाक गेल्यार कलाकारांची एक्टिविटीज कांयच बंद ना. दुसरे सगळे कार्यक्रम आज पर्यंत बंद पडलेले ते आमी परत चालू करपाक सुरवात केल्यार चालू जाले बी. एका वर एक चालू जाल्ले आसात आनी ते कार्यक्रम खंयच्याच बंद नासता. म्हणजे आनी नवे खूब पयलीं कालांतरान ते बंद जाल्ले ते सगळे आमी चालू केल्ले आसात. एक्टिविटी सगळ्यो चालू जाल्ल्यो आसात. स्ट्रक्चर थोडेशें जे कितें काम आतां सुद्दां हॉलाचें काम थोडे आमी पिडब्ल्यूडीनी जे आमचे 3 एक्सपर्ट लोक आयले आमचे MS जातले जाल्यार तांकां ते थंय अटेंड करतात. टास्क फोर्स कमिटी भितर आसता ते. म्हणटकीच बाकीच्यो PWD मार्फत काही बारीक कामां आसली ती केली सुद्दां आनी परत आमचे एक्टिविटी चालू जाला. काल पयर सुद्दां आमचे बऱ्यापैकी फंक्शन ते जाला. फंक्शन चालू आसा. फाल्यांच्या फंक्शन थंयच जातले. म्हणटकीच तशी कांय खंयचेच फंक्शन बंद जालें ना. एक्टिविटी चालू आसा आनी ज्यो एक्टिविटी आज पर्यंत बंद पडलेल्यो हांव पयलीं पण सांगता, जेन्ना हे ताबो घेतले उपरांत आज एकच आमी हे लक्षात घेतलें आसा की कला अकादमीचो एक दर्जो एक पयलीं पासून एक वेगळो आसा मोठो. तो खंय कालांतरान काही कमी वर सकयल जाल्ले आसात ते आनी काही कार्यक्रमय बंद पडले. ते कार्यक्रम परत पुरवत जावचे, परत चालू जावचे हो हांवें हे केलो, प्रयत्न केलो आसा आनी सुरवाती केल्या. तुमकां खबर आसतलें कला अकादमीचें रिनोवेशन काम जालें आनी तेजे नंतर आतां ते गव्हर्मेंटान टास्क फोर्स कमिटी अपॉइंट केली कडेन आसा आनी ते रेग्युलरली मिटींग जाता आनी आय एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट कमिटी. सो तेका लागून चेअरमॅनान म्हाका रिक्वेस्ट केला की तुमी जस्ट ब्रीफ दिवचे, तेचे स्टेटस दिवचो. की तुमचे 2 इश्यू आसा. एक म्हणल्यार सावंड लायटिंग एंड इक्वेस्टिक्स हो एक्सपर्ट डिपेंड आसता. तशेंच आसता ते स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड मेथोडॉलिटी टू बी यूज फॉर द असं सारकें कितें जर फ्लॉस आसा ते सारकें करपाचे. सो हे 2 डिफरंट तरांचे एक्सपर्ट आसा. आता साऊंड लायटिंग आणि इक्वेस्टिक आसा न्ही त्याची 3 एक्सपर्ट अपॉइंट केल्या टास्क फोर्स कमिटीन. तिनी जे इन्स्पेक्शन लास्ट 15 दीस पयलीं जाले कडेन आसा. तिने पयली रिपोर्ट तयार केल्लो प्रिलिमिनरी आनी आतां तेणी सेकंड रिपोर्ट फायनल रिपोर्ट करपाक पयलीं इन्स्पेक्शन जाले कडेन आसा. आतां ते फायनल रिपोर्ट दितले की वॉट इज टू बी करेक्शन्स टू बी डन इन द एक्झिस्टिंग कितें केलें तेतून भितर कॉन्ट्रॅक्टरान. तो रिपोर्ट येतरे ते इमिडिएटली रेक्टिफिकेशन जातले. दीस इज रिस्पेक्ट टू साऊंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक. आता रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड मेथोडॉलॉजी टू बी यूज टू करेक्ट डिफेक्ट्स इफ एनी नोटीस बाय द एक्सपर्ट, तेका लागून IIT चेन्नईचो डॉक्टर पिल्लय म्हूण तेका अपॉइंट केला गव्हर्मेंटान. आतां पत्तो हय, बिकॉज इट इज एक्सपर्ट वर्क न्ही. पयलीं जें काम केलां की सारकें आसा काय ना हू कॅन टेल बेटर एक्सपर्ट आनी डॉक्टर पिल्लय म्हूण तेका एंगेज केले कडेन आसा. सो दे वील इन्स्पेक्ट म्हळ्यार थिंगा एंगेज करपाक प्रोसिजर जाला. पयर आमकां सांगले त्या प्रमाणे मिटींग जावना. मिटींग जातकीर प्रपोजल गव्हर्मेंटान मूव केल्लें. तेंगे अपॉइंट करपाक तेंगे फीस बी आहा न्ही.
बिकॉज दे आर व्हेरी एक्सपर्ट. सो तेंचो प्रपोजल आयिल्लो तेंगेले खर्च कितलो लागतलो रिपोर्ट तयार करपाक ते प्रमाणे फायल मूव केल्ली आनी अप्रूव्ह जाल्या म्हणून आयकलें. आतां नेक्स्ट मिटिंगाक कन्फर्मेशन खर्च लागतलो तिने एस्टिमेट दिला आता दिली कडेन आसा. तिंगे एक कितें आसा आतां आमी कन्सल्टंट कशें अपॉइंट करतात ते प्रमाणे तिंगे कन्सल्टन्सी फीज न्हू त्यो. सो त्यो वयले ती गव्हर्मेंटान अप्रूव्ह केला. दे वील इन्स्पेक्ट आणि दे वील गिव्ह द फायनल रिपोर्ट एक्सपर्ट रिपोर्ट की कितें कितें मिस्टेकी आसा आणि कितें करेक्ट करपाचें. तेजे वयल्यान PWD सेट दे वील डू इमिडिएटली ऑन द एमर्जन्सी बेसीस की तेजी एस्टिमेट तयार करतले आणि ते 1 ऑगस्टाचेर आपण काम चालू करतले. जे आता जे ते पयशे म्हणल्यार बिकॉज दे हॅव 10 crores इन तितून होल्ड करून दवरले कडेन आसा न्ही पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराचे तितूंतल्यान ते काम जातले जे पयशे दवरले. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. Highways are important because they connect people and goods, which helps the economy grow. Goa's focus on revamping its infrastructure, the road network has taken center stage for the government and authorities. This includes widened highways, elevated roads, and sea bridges, which together have formed a seamless link and advanced landscape for surrounding development on the National Highway 66, which runs through the state. You know the day when Atal Setu was opened? It changed our lives. Now, what if I tell you that there are so many highways that are built in Goa? It gives us some amazing view and scenic beauty. You don't know, right? And today we have come to show you the exclusive view of it. Come, let's take a tour. The Indian government, led by Road Transport and Highways Minister Shri Nitin Gadkari, has initiated a major infrastructure project to enhance connectivity in Goa. Goa is currently seeing significant improvements in its road infrastructure. Let us show you how. The Margao Bypass. The all-new Margao Bypass is a clean-year gift for Goa. By lightening traffic congestion in Margao and enhancing north-south connectivity, the road provides seamless travel for commuters and boosts regional development. This western bypass is a part of a bigger plan to decongest traffic along the Karnataka-Maharashtra National Highway. The Manohar Parrikar Kankona Bypass. This highway reduces a distance of 21 kilometers to just 7 kilometers and shows how the world-class infrastructure of Vikasit Bharat can transform the travel experience in rural Goa. The Mopa Link Road. This is a significant boost to regional infrastructure. The 6.7 kilometer long controlled access corridor is a key infrastructure project aimed at providing a direct and efficient route between the new airport and the mainland. The Pernam to Porvorim Highway. This road is the direct access to Pernam, allowing direct entry to the Mopa Link Road. The Atal Setu. The Atal Setu Goa was introduced by Goa's former Chief Minister, late Shri Manohar Parrikar, with the aim to reduce traffic congestion throughout the city and was executed under his guidance. This bridge is designated to late Shri Atal Bihari Vajpayee, India's former Prime Minister. The Atal Setu Goa Bridge interlinks two cities of Goa,
Porvorim, and Panji. It contains 4 lanes of NH66 across the Mandavi River. It is also known as the third largest bridge in India, which is 5.1 kilometers long. The Zuari Bridge. The network, spanning a total length of 13.3 kilometers, connects the north and south of Goa, while further opening nearly 150 kilometers of the advanced carriageway in total, with its neighboring states of Maharashtra in north and Karnataka to its south. The Baina Road. The highway is a 7.8 kilometer long stretch of NH17B, including an elevated road from Ravindra Bhavan Junction to Marmugua Port Trust. The project is one of its kind, as it is with a cable-stayed bridge on a road overbridge constructed on a curve. It is a port connectivity 4-lane road from Varunapuri to the Sada Junction stretch of NH17B and provides direct and quick and efficient routes between the two destinations. According to Goa's Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, half of the tourism infrastructure required for the future is ready with opening of the parallel Zuari Bridge and Atal Setu, added with the opening of the Manohar International Airport. This is the vision of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and the hard work of our state government. And as a Goan, it feels proud to see this kind of infrastructure, and I cannot wait to see the future, how it will look like. So till then, see you soon. सुनील कवठणकर हें नांव आमी काँग्रेसीन सदांच आयकलां. एक एक्टिविस्ट, पदाधिकारी, ताका वेगळे वेगळे ताचे पोस्ट आशिल्ले, जनरल सेक्रेटरी धरून तो वायस प्रेसिडेंट. हालींच ताका कार्यकारी अध्यक्ष, एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट म्हणून ताका पद दिलां. आनी म्हत्वाचें पद. काँग्रेसीन अशे तरेचें पद मेळप हें खूब म्हत्वाचें. आनी स्वता सुनील ताजे खातीर पात्र आसा काय ना हें आमी आज मुलाखतीन भितर ताजे कडल्यान जाणून घेवपाचें आसा. सुनील, तुका हांव आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. सुनील, म्हाका तुका म्हजो पयलो प्रश्न की तुवें इतले वर्सां काम केलें, जवळ 30 वर्सां तूं काँग्रेसीन आसा. फ्रॉम यूथ काँग्रेस धरून ते NSUI मेरेन तूं आसा. तुवें वेगळे वेगळे लेवल काँग्रेसचे पळयला. आज तुका काँग्रेस खंय आसा अशें दिसता?